वास्को सिलिंडर ब्लास्टात गुरुवार बायल शिवानी राजावत आणि तिची आवय मरपाच्या केशीक नवे वळण आयला। शिवानीची घरची ह्या प्रकरणाविशीं सीबीआय चौकशी मागता। शिवानीचो बापूय दिलीप सिंग चव्हाण हांणी ही घडणूक दुर्घटना न्हय, हो घातपाताचो प्रकार अशें पत्र गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां बरयला आनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी केल्या। फाटल्या सप्तकात नवेवाडे वास्को वाठारात सिलिंडर ब्लास्टात शिवानी राजावत ह्या गुरुवार बायलेक आणि तिची आवय जयादेवी चव्हाण हांकां मरण आयिल्लें। आता ह्या प्रकरणाक नवे वळण आयला। शिवानीच्या फॅमिलीन ह्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केल्या। जाल्यार शिवानीच्या बापायन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरयला। हो घातपाताचो प्रकार देखून मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी तांणी केल्या। 18 नोव्हेंबराक निवाडे हांगा सिलिंडर ब्लास्टान दोगांची डेथ जाली आणि एक जी बायलेची डेथ जाली ती 4.5 म्हयन्याची प्रेग्नंट जाली आणि तिची आवय दोगांची डेथ जाली। आणि जे आमकां सोसायटी कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळां की जेन्ना तेंची पोस्टमॉर्टम केली तेन्ना कळोन येयलें की जेन्ना तो ब्लास्ट जालो तेन्ना तांकां एक शॉक एक धक्को लागलो आणि तेंची डेथ जाली। आता जे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना खंय तरी तेच्या भावान एका डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेंट केली की आमकां हितून ते ब्लास्टान डेथ जाला ती एज अ मर्डर म्हणून दिसता म्हणून। आणि जेन्ना आमकां सोसायटी कडल्यान आनी इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की जे लेटरांत तेणी मेन्शन केल्लें की आपल्या भयणीचें गेल्या वर्सा लगीन जाल्लें आणि त्या लग्नाक तेंच्यांनी दावरी एक 12 लाख आणि कितें तरी सामान दिल्लेलें। आणि तशेंच त्या भयणीन मेन्शन केलें की जी घोवाची आवय आसलेली ती तिका सदी त्रास करप की तुवें खंय तरी कमी पयशे हाडले ते त्रास। आणि भयणीन आनी एक आपल्या भावाक फोनार उलयतना सांगलें की आपल्या घोवाचो डावट आसा की खंय तरी तेचे भायर अफेअर चालू आसा म्हणून। आता हे सगळे जे आमकां जे कळटा की हितून जे वास्कोचे लोक म्हणटा की खंय तरी ह्यो तेंची लिकेज न्हू खंय तरी एक मर्डर आसूंक शकता हे फाटल्यान। आणि आता पुलिसूय हेचेर तपास करता आणि SDMान जे आमकां सांगलां की मंडेच्यान जे चेडवाची फॅमिली आसा तेंचे स्टेटमेंट घेतले तशेंच घोवाच्या वाटेनूय स्टेटमेंट घेतले। वास्कोच्यान गोमंतक शुभम पिओजी।